GOA365 च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. राज्यात उजो लागपाचे घडणुकांक ओतो. आयज तालिगांवच्या शेतांनी रमरमलो उजो पालोवपी दळाक काडलो घाम. उज्याक घेवन तापले विरोधक. सरकार म्हणटा ताप वाडल्या. जाल्यार विरोधकांचे म्हणणे सुस्त न्हिदला सरकाराचे डिझास्टर मॅनेजमेंट. नेवीची मजत घेवपा बदला रानां उदकाचेर गंभीरतायेन लक्ष दिल्ले जाल्यार पेटची नासली रानां. राज्यात गरमेच्या लारांची शिटकावणी आसली तरी फुडल्या 3 दिसांक तापमानात 3 डिग्रीन उणाव. आनी आतां इच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटी म्हूण गाजोवपी पणजे वचत ते रस्ते खणून दवरल्यात. लोकांक दिसपट्टे त्रास सोंसचे पडटा. पूण रस्ते बेगीन जाग्यार घालचे सोडून आमदार आंतनसियो मोन्सेरात आनी महापौर रोहित मोन्सेरातान बीर उदरगत पळोवपाक जाय जाल्यार लोकांनी पाशेस काडचे असो सल्लो दिला. मजेची गजाल म्हटल्यार कॉन्क्रीट मिक्सिंगात कामगार दर्याचे उदक घालताना सापडल्यात. पळयात. शारांतले सगळे रस्ते पीडब्ल्यूडीन खणून दवरल्यात. जाका लागून पणजे सद्याक येरादारी जाम दिसून आयल्या. तळाव्यांक धुल्ल खावचो पडटा. G20 मेळाव्या खातीर मुखेल दयानंद बांदोडकार मार्ग डांबर घालून तो चकचकीत केला. जाल्यार भितरले रस्ते लोकांक मरपाक तशेच सोडल्यात. गुंजे घालता रे कॉन्ट्रॅक्टर तू कॉन्ट्रॅक्टर उदक गुंजे घालता. खारें उदक घालूंक जाता आनी गोड जातलें तें कितलें तेंपार उरतलें तें कितें रे. बरें उदक तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट पास करूंक ना. कॉन्ट्रॅक्ट पास करूंक ना तुमकां. कॉन्ट्रॅक्ट पास जाल्यार तुमी आं हे पळय उदक पळय आनी हे हांबे उरतलें दिसता तुमकां. हे पळय हे उदक हितून घालता. गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट पळय हे कशें सवाय करूंक सोदता ते. लाखांनी प्रोजेक्ट हे उजार करता आनी हे उदक घालता. GOA365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, शिवानी सांगेलकार आनी नागरीक पत्रकार. राज्यात जायती कडेन उजो लागपाच्यो घडणुको ताज्या आसतना आयज दनपारां तालिगांव शेतांनी उजो लागलो. 2 वरांच्या खर यत्ना उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. पूण दनपारच्या पारार वारो घोळपाक लागिल्ल्यान हो उजो पातळत रावलो. पळयात. We are here at Taligaon and the fields here have been engulfed in flames. Fire brigade is on site. Again, they are struggling themselves because there are so many fires going on at once. They are struggling. They have 2 trucks here right now. I suppose they have kind of got the fire under control. But the smoke will go on for another few hours. And this is another health hazard for the residents staying right here. And also the traffic. Now what has happened is on the road itself, it is a complete white smoke screen. Now should an accident happen here, no traffic police. There were 1 or 2 police that we could see there, but again there was no one regulating traffic, no one taking charge of the situation here. And it brings to question, where are the authorities? Where is the panchayat? Where are the punches? Where is the MLA? The MLA stays right here in Taligaon. So it brings to question the authorities. Are they being proactive enough, or is it that they are all busy with the fires in Madai and people over here have to sit quiet as fire brigade alone have to kind of come here and get things under control. या उज्यांत मोठ्या प्रमाणात भाजी आनी शेतांचो लासून गोबर जाल्ल्यान थळाव्या शेतकारांचे भोव लुकसाण जालें. उजो लागप ही आतां सदचीच गजाल जाल्या. जायते फावट दुसऱ्या शेतांतल्यान उजो पातळटा अशें एका जाणट्या शेतकार जोडप्यान सांगलें. तर तुम्ही हांगा रावतात तुमचें हांगा शेत बी कितें? हे माझे शेत आहे. पूण आतां हांगा उजो पेटला ते तुमकां दिसता कितें आनी कोणें लायल्लो एव्हरी इयर ते सायडीचे शेतकार लायता मुद्दम लायता म्हणजे आपूण रोयना. हांव शेत रोयना जावपाक म्हणजे सगळे पाणी आहा पळय सगळे मुद्दम लायता म्हणजे पळोवंक जायना हांगा रोयता पळय तो. पण तुमकां आतां सध्या तरी कितें इफेक्ट जाला डायरेक्ट वचून सोरी आतां सगळी पिड्यार जाली न्हू. सोरी आतां 20,000 सोरी मातशी पडली आतां 20,000ची सोरी. पूण हांगा आतां पंचायत बीन तुमकां अशें हें काय हेल्प करना.
अजापाची गजाल म्हळ्यार पंचायती कडेन लागिल्लो हो उजो मिरामार सावन लेगीत नदरेक पडटालो, पूण थळावो एकूय पंच वांगडी घडणूक थळा कडेन जळकलो ना. आमच्या रिपोर्टरान थळावो सरपंच जानू रोजारियो आनी उपसरपंच रेगा पै कडेन उलोवपाचो यत्न केलो. जानू रोजारियो कडेन संवाद जालो ना आनी रेगा पैन उलोवपाक न्हयकार दिलो. Hello, is this Mr. Janu? Yeah. Oh, it's Sarpanch, Taligaon. सरपंच Yeah, sir, I'm speaking from GOA365. कितें करता? आता ते तालिगांव उजो पेट्टा पळय शेतांनी की कितें मेजर्स घेतला काय मेजर्स घेवपाचे ना आसा? ना मॅटर ना आतां पळय शेतान कोण उजो पेटयता त्या पंचायतीक आमी कितें म्हणून करूंक शकता अननोन न्हू तो. ना अननोन म्हणल्यार तुमी काय हे सुद्दां घेवंक ना आतां ग्रामसभेक बीन केन्ना अशें डिस्कशन बीन काय ना, घेवंक ना? ना 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 तशें परत पळय पंच कोण शेतान उजो पेटता कसो आमी करूंक शकता. आमी तशें आमचे सुपरवायझर बीन वयता बट कोण अननोन कोण घालता तेका आमी कांयच करूंक शकना तिका. ना बट पूण आमचें सुपरविजन आसता. पूण तुमी अशें Hello. आतां जे कोणाचे जळलेले बीन आसा पळय शेतकार जे हांगा रोयता तांकां अशें तुमी हेल्प बीन दितात मागीर आफ्टर जर अशें इन्सिडंट? ना तिचे आतां तेंच्यांनी आमकां हें केलें काय ना बरयलें आमकां पंचायतीक घुमयलें काय ना सो आमी मागीर एका कलेक्टराचे जे हें मारता हेजो एक्सपेंडिचर म्हाका आनी मागीर वी आर पेयिंग तशें हेल्प करता लॉस बी. हा पूण तुमी आतां अशें काय हे प्लॅन्स करूंक ना काय सीसीटीव्ही काय कितें अशें इन्स्टॉल करपाक जे अशें ट्रॅक करू शकता? ना आतां आतां आमी चिंतपाक सोदता कितें तरी घालपाक कोण तरी घालता तो पळोवपाक जाय. पूण तुमी आतां अशें आतां तुमकां आतां इतको टायम जालो पंचायतीन अशें जाल्लें आसा पयलीं कित्याक अशें स्टेप ना ना तुमी? पयलीं कोण जायनात आसलें अशें आतां जाता तें जालें जाल्यार केन्नाच उपाय करतले आसले न्हू. हॅलो, रेगा पै उलयता? हय डेप्युटी सरपंच तालिगांव. हय हांव GOA365 उलयतां. तालिगांव जे उजो पेट्टा पळय हय पंचायत कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता घेना काय कशें कितें तुमी मेजर्स बीन घेतला तशें? सरपंचाक कॉल केल्लो. हय, सरपंचाचो फोन बिजी येता. आमी आतां जालें एक 15-20 मिनटां जालीं ट्राय करता, तेजो लागच ना फोन. पण हांव पणजे ना आतां. म्हणजे ना बरें एक फोन कॉला वयल्यानूच हेजो टेलिफोन म्हूण हे बायट दिवं शकता. हॅलो. हो उजो कोणी तरी मुद्दाम लायला अशें 2 वरां उज्या कडेन झुजपी उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. आयकात. कॉल येयले फाटल्या विकांनी कमीत ते आमकां ऑल गोवा म्हणजे 100 कॉलां जाली आनी आमकां कमीत ते 25-20 कॉलां सुमार हे जाली हांगा ह्या एरिया हय ह्या एरियेक तुमच्या उजो लागता म्हणजे कितें आसा कोणी कितें शिगार उडयता जावं कोणी काडे थोडे मुद्दमूय लायता की थोड्यांक मजा दिसता उजो लायल्यार पेटल्यार मजा पळोवपाक दिसता आनी ते चुकप पूण तांकां चिंतिना ते बाबा लोकांक लॉस जातले लोकांक लोक हांगा शेतां लायता कितें लायता आतां मुद्दम भाजी आहा लागल्या तेजी हेल्यार म्हणजे मिरसांगे बी लायल्या तेंच्यांनी ते थोडे लॉस रडटाय पळय ती बाबली पूण आमी रावत ना तुजी कॉलां केल्या शिवाय आमी कशेंच रावना की आमकां कसले आतां आमी आमचे भुरगे जेवना अजून जेवना आतां वचून आमी जेवतले हे मेरेन जेवतले पूण आमकां तो प्रॉब्लेम जेवणाचो प्रॉब्लेम ना आमकां लोकांची पयलीं सेवा करपाचें आमकां पयलीं हें सामकें आनी कांय ना. आतां युनिवर्सिटी जाल्ले ती गाडी गेल्ली तालिगांव दुसरी गाडी गेल्ली आनी एक गाडी आनी दुसरे कडेन हांगा गेल्ली आमचे ते सायडीन बांबोळ सायडीच्यान गेल्ली पूण परत त्यो गाडी आतां ही गाडी तेवटेन गेली परत रिटर्न हांगासर येयल्या गाडी गाडी भरून आमी भरून येयले परत गाडी सामकें पूण आतां ह्या ग्रासाचो कंटिन्यू हें आसा आनी हो उजो कसो आहा बेगीन पालवाना वयल्यान ग्रास वले आसता पोंच्यान सुके आसता पोंच्यान उजो वयता सामको अशें जाता फक्त आमकां कितें दुरा सारकें रावूंक शकना तेच्या फुडल्यान इतको त्रास जाता आमकां. आप फुडारी आनी समाज वावुरपी सिसील रॉड्रिगीसा कडेन GOA365 संवाद साधपाचो यत्न केलो. आयकात. I can see you at the spot, but I don't see the local authorities still not on the spot. So what do you want to say something about it? This is every year problem, and in February, first week of February, we had officially made a complaint because again there was the same fire on the other side of it. Now it is mid of March and again the same fire is continuing. Panchayat is least bothered about having a solution to this problem. GOA365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, सुभाशीश गोवेकार, सृष्टी आथानीकार आनी ओमकार देशप्रभू. हाली बरेच कडेन उजो लागला. सरकार म्हणटा ताप वाडल्या. विरोधक म्हणटा सरकाराचे डिझास्टर मॅनेजमेंट न्हिदला. नेवीची मजत घेवपा बदला रानां उदकाचे गंभीरतायेन लक्ष दिल्ले जाल्यार हो उजो पेटचो नासलो. विरोधकांनी सरकाराच्या विरोधात उजो पेटयला. गोंयांतल्या रानांक उजो लागता तो वाडट्या तापमानाक लागून हो सरकाराचो युक्तिवाद चुकीचो. स्वता मुख्यमंत्री आनी राज्यभराचे जिल्लो अधिकारी इतलो तेंप कितें करताले? चिखले उजो आपसूक लागलो ना, तो कोणे तरी लायला. जो हाका जबाबदार ताका ख्यास्त दियात. कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस मागता. हातून फियर कोण घालता?
वाटून घेतल्या सरकाराचे हीट वाढली म्हणून तो फ्युअल कोण घालता हाचो जबाब दिवचो सगळेच काबार करून उडयले जनावरांक मारून उडयली झाडां पेडां मारून उडयली आमचे गोंय कितें करूंक सोदता तुमी दर्याय दिले आमचे म्हादय दिली जंगलांय कापून उडयली सगळे डेली फाटीं घेवन जमीन विकली तुम्ही इट इज अ डिझास्टर मॅन मेड डिझास्टर कुट्टाळी उजो लागलो पूण ताजो हुलोप थेट आमदाराक लागलो आमदाराचे निष्क्रियतायेचेर ऑलेन्सियो सिमोन्शान टिका केली कुट्टाळी विधानसभा मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आणि पंचा सयत कुट्टाळीचो आमदार आंतोन वाझाचे समर्थक आपल्या आमदाराचे मजतीक धांवन आयल्यात उजो लागलो तो कसो लागलो कोणे घातलो तो अजून पर्यंत खबर ना बट आमचे MLA तूं ते सायडीर वचोन सगळे पयले आनी ताणें हेलिकॉप्टर हाडले जावं फायर ब्रिगेड हाडल्यो जावं उदकाचे टँकर हाडून ताणें उजो कंट्रोलान हाडलो हे तुमी मिडियाचेर पयलां आसतलें हे आमकां अभिमान भोगता आमचो MLA कशे भाशेन आमकां आपले कॉन्सिक्वेन्सी बरे भाशेन सांबाळपाक हो दवरता तो बाबा तो बेश्टो आमगे MLAचे अनफेअर एलिगेशन सो म्हाका दिसता ते नॉट रायट सो म्हाका दिसलें की सिन्स MLA इज कॉपरेटिंग विथ अस ऑन ऑल फ्रंट्स आनी सारको डावन टू अर्थ मनीस असो म्हणजे असो अनफेअरनेस इज अनकॉल्ड फॉर आमचो MLA ओडे सोड देखून सायटीर आसलो सकाळचे अर्ली मॉर्निंग आनी ते लायव्ह गेलोले ते कोणाच्यान डिनाय करपाक जायना ते जाच जायन सकाळून ओडिसा जाच जायन ते आमकां देखून एक्चुअली खबर म्हळ्यार आमकां खबर आसपाक जाय इवन वी वर नॉट अवेर बट आमचो MLA अलॉंग विथ द पंच ऑफ दॅट एरिया तांकां घेवन तो ऑलरेडी थिंग वचोन ही कॉर्डिनेटेड विथ डिफरंट ऑथॉरिटीज ओके दुसरे दिसा सकाळीं अगेन हांव कोण 10 वरांचेर थिंगा पावलां म्हज्या पयल्या आमचो MLA थिंग येवन ही कॉर्डिनेटेड विथ द नेवी पीपल ही कॉर्डिनेटेड विथ द PI पुलीस फोर्स तालाटी आमचो आसलो थिंगा 5 मेंबर आसले हेंकां सगळ्यांक घेवन तो आपूण जायन सकयल देंवन ते रानांत सकयल देंवन आपूण खूद वचोन थिंगा तेणी तांकां पुलीस फायर फोर्सा बी सगळें हेल्प केलां हांवें मुज दोळ्यान दिला आय एम द आय विटनस फॉर दीस लेट अस रिस्पेक्ट बिकॉज जे कोणाक इश्यू वी हॅव टू सीट अक्रॉस अ टेबल उलोवन प्रश्न सुटावे जाता एलिगेशन केली वायल्ड एलिगेशन केली म्हणून म्हाका दिसता सो मागता हांव स्पेशली ओलांशियो कडेन तूं जी सोशियल मिडियाचेर एनर्जी वेस्ट करता सो फिल्डार यो लोकांचे प्रश्न आहा थिंगा इनवॉल्व जावं लोकांक पाव तेन्ना म्हाका दिसता तुजे ते प्रयत्नाक फळ मेळटलें गोवा 365 खातीर श्यामचारी हिरू महाले आणि शिवानी सांगेलकार आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो कॅप्टन ऑफ पोर्ट विरोधात ट्युरिझम डिपार्टमेंट अशें गैरजल्ला खंयच्या राज्य सरकाराच्या आदेशाप्रमाण वा अधिसुचोवणे प्रमाण गोंयच्यो सगळ्यो जेटी आनी न्हंयांचो आस्पाव करपाचो आदेश JMCक दिला कॅप्टन ऑफ पोर्टान GTDC कडेन जाप मागल्या हे चिटयेची साक्ष दिवन TMCन पर्यटक मंत्र्याचेर फार पेटयल्या जेटी मॅनेजमेंट पॉलिसी ही फकत सांता मोनिका जेटी पुरती आसा पूण ही पॉलिसी गोंयच्या सगळ्या जेटींक लागू जातात अशें सांगून पर्यावरण मंत्री गोंयकारांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाक सोदता असो आरोप तृणमुलाचो फुडारी ट्राजन डिमेलोन केला कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या अधिकाऱ्यांचे हे अतिक्रमण अशेंय ताजे म्हणणे ही पॉलिसी रद्द करची अशें TMCने मागला ऐकात Management committee was as far as only Santa Monica jetty is concerned, nothing beyond. Now this political thug, who is the minister, uses his power, uses his officers, and tries to use that policy, saying that it is a policy meant for all jetties. And the COP, Captain of Ports, in a letter in 2022, October 2022, mentions, and I am quoting, it is surprising that the draft jetty policy 2022 floated by the Tourism Ministry is being extended to jetties to all rivers in Goa. It's such an authoritative way
that it trespasses into their powers. These are very strong letters by the captain of ports department against the tourism department. And all this is happening under the signature of the tourism minister. The captain of ports questioned the GTTC under which state government order or notification the mandate of the JMC, that is Jetty Management Committee, has been altered to include all jetties and rivers of Goa. This is a fraud committed by the tourism department. Captain of ports is pointing it out. I am not making a charge. Last time we had demanded. Now I am reading to you what the captain of ports has said. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खोर्ले म्हापशेच्या श्री सातेरी देवस्थानाच्या शिशिरो उत्सवाक उमेदीन सुरवात जाल्या. शिशिरो उत्सवा निमतान बेरेस्तारच्या नाटकांक सुरवात जाल्या. 13 तारखेक म्हटल्यार सोमाराक गुलाल उत्सवात रंगांची उधळण केल्या उपरांत खोर्लेची सांस्कृतिक कार्यावळीत विसव घेतली. श्री सातेरी प्रासादिक कला आणि सांस्कृतिक नाट्य मंडळाच्या वतीन खोर्ले म्हापशेच्या श्री सातेरीच्या देवळात वर्सुकी शिशिरोत्सवाक प्रारंभ झाला. ब्रेस्तारा शारदा कुमार शिरसयकारान बरयल्लें आनी राया कवळेकरान दिग्दर्शीत केल्लें शिव आलिंगन हे इतिहासीक नाटक नाट्य मंडळान प्रभावीपणान सादर केलें. पिटकुळ्या भुरग्यांचे नांदे उपरांत वर्सुकी नाट्यमाळ सुरू जाली. गोवा 365 खातीर जवार बडवे आनी शिवानी सांगेलकार. भंडारी बांदवा खातीर 3 दिसांची टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त फोंड्या चालू आसा. तातूंत 32 पंगड वांटेकार जाल्यात. सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या मनशाक ट्रॉफी वांगडाच 25,000 रुपया रोख इनाम दितले. रुद्रेश्वर स्पोर्ट्स अँड फोंडेच्या कल्चरल क्लबाच्या जोड पालवान ही सर्त घडोवन हाडल्या. पळयात. खूब उमेद दिसता की रुद्रेश्वर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान खंय तरी आयज एक मोठो उपक्रम केला. ही भंडारी चषक स्पर्धा दवरून स्पेशली आमचे जे भंडारी भाव आसात तांकांय खूब उमेद जाल्ले आनी ही संकल्प हे कोणी पळय चिंतलेलें की भंडारी चषक करतलो तेजे हांव खरेंच मनाच्यान कौतुक करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक
एक फर्स्ट टाइम येता कोण जिखतलो कितें ना, पूण कोण जिखतो एक रिकॉर्ड जातलो की फर्स्ट भंडारी चषक कोण तरी बरे क्लब जिखतले. हे पयशाचे पिचाचे ना, हे प्रतिश्ठेचे आसा. आनी चड काय उलयना, सगळ्या तुमकां गुड लक आनी आयोजकांकय की तेणी आनी अशे उपक्रम करचे की आमची समाजाक खंय तरी मुखार सरपाक आमची धाकली भुरग्यांक मिडियम जे गुण आसात तांकां एक पायरी दिवची वयर चडपाक. स्पेशली आमगे समाजाचे केन्ना प्रोग्राम जायकीच ना अशे कल्चरल बी चडशे. आनी ही तरी फर्स्ट चषक आसा तेन्ना आनी प्लेयरां कडेन मागता हांव मातशी आरोग्याची काळजी घेयात, कित्याक गोंया हेसा तापमान खूब वाडलें आसा. उदक बिदक टायमार पियात आनी चड तकालस घेवं नाका. चषक हे जायत स्पोर्ट्स हो सदांच आसता आनी बरे भशेन खेळात. आनी हांव खरेंच आयज खूब उमेद जाता. हांवें खूब टुर्नामेंटां ओपनिंग केले आसतली, पूण म्हाका आयज खरेंच इतली उमेद जाल्या की हांव शब्द ना हे सांगपाक की हांव कितले खूश आसा म्हणून. कित्याक एक प्रतिश्ठेचो मान आसा आमचो समाजाचो. आनी म्हाका हांगसर रुद्रेश्वर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हेंचे वतीन हांगसर आपयलो म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यात गरमेच्या लारांची शिटकावणी आसली तरी फुडल्या 3 दिसांक तापमानात 3 डिग्रीन उणाव जातलो. म्हणजेच फाटल्या कांय दिसांच्यान 40 डिग्री तापमाना उपरांत आता तापमान 30 डिग्रीचेर पावतले. ह्या सप्तकांत पावसाचो अदमास आसलो तरी 15 तारीख मेरेन पावस पडचो ना असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उपरांत पावसाची शक्यता आसा. 11 तारखेक हवामान सुकें उरतलें, जाल्यार आयचे चडावर आनी उणें तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चे आयचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.